नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमचं येवकार. आता सद्याक गोंयांक आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल आयला. ताज्या फाटल्यान ताणें जी वक्तव्य केल्यात ताका लागून एक परत राजकारणान एक वेगळ्या गोंयच्या हातूंत एक गोंयचें राजकारण वेगळें रूप घेतलें काय कितें अशी तरेची परिस्थिती जाली. आनी ताजेर ताणें थोडे जे मुद्दे उक्ते केल्यात ताजेर परत काँग्रेस आम आदमी पार्टीचेर टिका करपाक लागल्या की आम आदमी पार्टी ही काँग्रेसीची बी टीम. कारण अरविंद केजरीवाल गोंयांत येता तो BJPचेर टिका करनासतना काँग्रेसीचेर टिका करता. सो अशें पळोवपाक दिसता की तांकां आम आदमी पार्टी गोंयांत BJPच परत येयली जाय ताका लागून हें सगळें राजकारण चलता असो एक आरोप जाल्लो आसा. हो अमित पाटकर काँग्रेसीचो अध्यक्ष ताणें केला. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर 2 दिसां पयलीं म्हणजे आम आदमी पार्टीचो इनफॅक्ट काल आम आदमी पार्टीचो जो केळशेचो लोकल आमचो त्या गांवचो कॉर्डिनेटर आशिल्लो आम आदमी पार्टीचो आनी पयलींचो सावथ गोंयाचो स्पोक्स पर्सन आमचो पॉल लोबो हांणी आम आदमी पार्टीचो राजीनामा दिलो. आनी ताणें सांगलें की आमचे अरविंद केजरीवालाची जी पॉलिटिक्स आसा ते गोंया खातीर परवडपाचें ना. सो हाका लागून आमी ताजेर आनी क्लॅरिटी मागपा खातीर पॉलाक सांगा पयला. पॉल येवकार तुका. नमस्कार सुशांत. म्हाका एक सांग कित्याक दिसलें तुका की मेन म्हणटा ते आम आदमी पार्टी सोडची म्हण. कारण तूं सुरवातेक साकून जेन्ना आम आदमी हांगा युनिट स्टार्ट जालें तेन्ना साकून आम आदमी बरोबर आहा. म्हाका पयले सुवातेर आय वॉन्ट टू थँक सुशांत बाब गोमंतक टायम्साक की एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमी म्हाका दिल्ली, संदी दिली. आय एम फर्स्ट टायम हांव टॅलिविजनाचेर प्रेजेंट करता. ओके. सो आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू. आनीक सुरवात करची म्हणल्यार म्हाका दिसता आय हॅव स्टार्टड वीथ आम आदमी फ्रॉम 2016-17. ओके. जेन्ना तुमी जाणा आसतले जेन्ना अन्ना हजारे मुवमेंट चालू जालो एंटी करप्शन म्हणून, त्या मुवमेंटांतल्यान केजरीवाल भायर सरलो इन पॉलिटिक्स. पीपल ऑफ इंडिया नोज अबावट इट. आनीक तेन्ना तो इलेक्शनाक बसलो, जिखलो, बऱ्या मोतांनी जिखलो. आनीक तो मुवमेंट आख्खे इंडियेक आवाज जालो. आनी तेन्ना आमच्या गोंयांत कितें आशिल्लें, जायते मुवमेंट चालू आसले, SEZ चालू आसलो. आनीक पीपल वे फेड अप with Congress. People were fed up. That is the ground reality. And at that time you were in Congress. I was in Congress. I was a Congress. We are born Congress people. But हे आमकां परवडोंक ना because our focus was on Goa. तेन्ना हांवें चिंतलें बाबा we should join this party. आवाज जालो ही गोंया येता म्हणून. तेन्ना राजेश्री आमचे पयले कन्वेनर जाले. नगरशेखर पयले कन्वेनर जाले. आनी तेन्ना आमी आमचो ग्रूप मोठ्या संख्येन म्हणटा त्या भाशेन आमी जॉयन जाले आम आदमीक. आनी तेन्ना कितें आशिल्लें, बरे लिडर जॉयन जाले. दॅट वॉज द टायम दॅट वी शूड जॉयन दीस फोर्स. बाबा डॉक्टर ऑस्कार आशिल्लो, डॉक्टर जॅर्सन आशिल्लो, डॉक्टर ऑस्कार रिबेलो, डॉक्टर जॅर्सन फ्रॉम कुंकोळी, रॉडनी आल्मेदा एक बरो आमचो सुरालयचो, एक कोरमणचो आमचो बरो भाव ब्रेन म्हणटात ताका आमी सेराफीन म्हूण कोता म्हूण तो आशिल्लो, ते आशिल्ले. आनी जायते आशिल्ले. एल्वीस गोम्स आसलो. सो वी फेल्ट दॅट वी कॅन डू समथींग वीथ दीस फोर्स. बरें आमचे आमी सादे मनीस त्या टायमाक, आमी बारीक मनीस. So we went with this party and the ideology was simple, ground root level. We will work from the workers. The party, it's like a pyramid from down to top. थंयसून सुरवात जावची अशें आमकां दिसलें. ही पार्टी सांगपाक तिचो मुद्दोच तोच आसलो आनी एंटी करप्शन. पूण आमी जॉयन जाले, पयले आमकां 21 सीट मेळोंक ना. 21 सीट मेळोंक ना. बट तरी आसतना तुगेले बाणावलेक तुगे स्पेस आमगेले रॉयलान इतलो हे काडिल्ले अराउंड 5000 वोट्स. म्हाका दिसता रॉयलान चड वोट काडलो बिकॉज ऑफ द फोर्स. व्हडले स्पीकर आनी कितेंय जाता गोंयांत तें बाणावल्यांत पयलें जाता. दॅट इज द स्टार्ट फॉर गोवा. इवन फॉर आमचे बाणावलेचे अकाउंट ZP ओपन केलं बाणावल्यांत. सो 21 सीट येवंक ना.
तेन्ना आमचे स्टार लिडर जे आशिल्ले दोतोर ऑस्कार ते ताणें सोडलें बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग म्हूण आनी पार्टीचो एजेंडा तांकां लायक जावंक ना बिकॉज दे हॅव डिफरंट इंटेंशन म्हूण ते पाचारूंक लागले बट वी स्टील रिमेन्ड वीथ द पार्टी आनी हे व्हडे आमी मुखार व्हेले नेक्स्ट इलेक्शन आयलें फर्स्ट टायम आमी अकाउंट ओपन केलो झेडपीचो बाब हेंझलाक आमी हाडलो दॅट वॉज द फर्स्ट अकाउंट ऑफ आम आदमी मागीर आनी दुसऱ्या फावटी आमची इलेक्शनां जालीं असेंब्लीची 2 आमी MLA हाडले दुसरो क्रूज आयतोड्यान पयतोडे म्हणल्यार जाता बट रिमेंबर सुशांत बाब वी वर्कड फ्रॉम आवर हार्ट आमी काळजांतल्यान काम केलां बिकॉज वी निडेड अ चेंज हांवें पळयलें तुमचें काम चालू आसतना तुमी कोणाक पयत नाशिल्ले तुमी ते तो डबो आहा तो लोकां मुखार घेवन भरून ते पयशे इतलें आमी काम केलें मागीर आतां आमी बायपोल जालो झेडपीचो ताकाय आमी हाडलो जे केलां काम म्हाका दिसता गोंयभर खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमीन करूंक पावले नात ते आमी लोकां मेरेन इतले पावले न्यू आहा तें देखून वय केलें आमी ही पार्टी मार्केट करपाक पूण आतां म्हाका दूख भोगता तेच म्हणटा तूं इतलो जर ह्या पार्टी इतलो एटॅच आशिल्लो इतलो काम करपी आसलो तुगेले थिंगा आमगेले केळशे एक गेस्ट हावस चलता त्या बसून तुवें म्हाका दिसता हांवें सोडून दिल्लें आनी तूं सगळो आम आदमीचो अरावंड फूल टायम तुगेलो कार्यकर्तो असो वावुरतालो इतलो आसतना ही पार्टी सोडची अशें कित्याक दिसली काय म्हणटा ना आमकां दूख भोगलें जेन्ना आमचें दिल्ली इलेक्शन घडलें केजरीवाल पेड्यार जाल्लो हांव गेल्लो खूद कॅम्पेनिंगाक आमचो आमदार गेल्लो आनी आमचे थोडे व्हॉलंटियर गेल्ले थिंगा आमी पळयलें आम आदमी हाव दे वर्कड आय वॉज शॉक्ड सुशांत बाब ती मोहल्ला क्लिनीक पळयत जाल्यार आय वॉज शॉक्ड पीपल वे फेड अप दे वे नॉट इन अ वर्किंग कंडिशन See, I'm not attacking my own party, but what is the fact I'm presenting to this to people of Goa? आमचो आमदार खूद जाणा पूण ओगे रावचें पडलें आमचीच पार्टी गोंया आयलो मिटींग घेतली वी हॅव टू चेंज वी कॅनॉट लिसन टू केजरीवाल हांवें सांगलें वी कॅनॉट लिसन टू केजरीवाल वी हॅव टू डू इन आवर ओन स्टायल जे गोंयच्या लोकांक जनतेक जाय त्या भाशेन आमी चलपाक पडटलें अदरवायज दीस पार्टी वी हॅव टू पॅक देअर बॅग्स हांवें सांगलें आयकोंक ना तरी आसतना हांव सायलंट रावलो आय वॉज नॉट मुवींग विथ दीस पार्टी फॉर 4 months बॅक हांव गेस रावलो आतां केजरीवाल येता काल इतलें गोंयचेर निसंटन येयलेलें आसा केजरीवाल येता आनी अटॅक करता कोणाक अटॅक करता ही वॉज सपोज टू अटॅक BJP ही इज अटॅकिंग काँग्रेस अरे हांव कितें म्हणटा तुजें आनी काँग्रेसाचें कितें तरी कॉन्फ्लिक्ट आसा इफ यू आर एलर्जीक टू काँग्रेस सोंसून राव मरे अरे यू फॉर द बेटर ऑफ गोवा गोंयच्या खातीर गोंयचे जनते खातीर ओगो राव मरे वी ऑल गेट टुगेदर आनी वील अटॅक BJP तूं डायरेक्ट 13 वर्सां संबंद आसा म्हणटा 13 वर्सां तूं आयज सांगता 13 वर्सां आशिल्लीं म्हणून दीस इज बॅड नो we don't want to split vote again we want to unite and we want to attack BJP that is the main concern we cannot fail ourselves again so Paul जेन्ना ही पार्टी आयिल्ली गोंयांत तेन्ना त्या दिल्ली स्टायलीन अण्णा हजारेचे ते कॅप आशिल्ले टोपी म्हणटा आमी टोपीवाला तुमकां ती टोपी तुमी घालून भोंवताले आनी तुमकां लोक म्हणटाले की हे आयले टोपीवाले म्हळ्यार गोंयांत टोपी म्हणल्यार आमी ते आमकां आमची अशें दिसना सो तुमी ती चेंज केली आनी तुमी ती ब्लू कॅप्स हाडली चेपी आमगेली सारकें सो एक हे तुगेले हातूंत भितर गोंयांत तुगे आम आदमीन जर कितें चेंज केल्या जाल्यार फकत ते टोपयेचे कॅप केल्या आनी कितें केलें अशें दिसता तुका सारकें आसा सुशांत बाब जें तूं कितें उलयता तें सारकें आसा बदल म्हणून आमी जायतें केलें आतां डेव्हलपमेंटाचेर हांव तुका उलयतां डेव्हलपमेंट म्हणटा तो व्हडलो जावंक ना बाणावलें ओके आतां 3 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 3.5 years डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना फक्त ती मोहल्ला क्लिनीक जी हिंग रिप्रेझेंट करतात धाकली क्लिनीक हावजीस म्हणून जे गुळयो दिल्यो अश्यो कोण तपासलें अशें कोण दोळे चॅक केले बट अमित पालेकर म्हणटा तो की दिल्ली मॉडेल न्ही आमी बाणावले मॉडेल आनी वेल्ली मॉडेल दाखयत म्हणटा
हो म्हणटा आमगेलो अमित पालेकर म्हणटा, मागीर तुगेलो आमगेलो वाल्मिकी म्हणटा. हे सांगता की सामकें आमी न्यू सामकें कॉन्सेप्ट हांगा हाडलो म्हणून, न्यू मॉडेल, नॉट दिल्ली मॉडेल, आमचो बाणावले आनी वेल्ली मॉडेल. हे काय ना म्हाका दिसना दिस इज अ बीग चेंज आनी दिस इज समथींग ग्रेट वी हॅव डन. हाजेर लोक जायतो लोक बेजारूय बी जाता. आमचे मनीस कितें करतात, दे कॉल करतात, व्हॉलंटियरांक कॉल करतात, कोण आसा जाल्यार हाडात चॅकअप. आमी एडवर्टायज करतात क्लिनीक आज ट्युजडे वेनसडे. बगर आमचे व्हॉलंटियर्सांक स्वता लोक येता. आमी आमचे व्हॉलंटियर आमचे ऑफिसवाले कितें बॅरियर्स आसा ते कितें करतात, जे इन द MLA's ऑफिस, तांकां तांचेर तें नांव रजिस्टर करप, तांचे डाटा रजिस्टर करप, आनी परतून कितें फंक्शन आसा, एक टिचर्स डे आसा, एक एल्डर्स डे आसा, एक सिनियर सिटीजन, बगर तांकां आपोवप फोन मारून आपोवप. ते बेजार जातात. आमचे व्हॉलंटियर बारे हें करपाक कांसार जाले. दे आर टायर्ड पूण उलयनात. सांगतलो कोणाक काय म्हणटात. जाय ते दीस आपोवप, नाका ते दीस खबर ना. खंय प्रोटेस्टान तुमी या, त्या दोंगरार चोड्या, त्या दोंगरार चोड्या. बगर फोन मारप आपोवप, पेट्रोल आमच्या बोल्सांतली घालप करप. एक कॉन्सियन्स आसपाक जाय. बाबा हो भुरगो कितें करता, हेजें कितें कांय तेजें चिंतप ना. मारलो फोन, यो इंग यो हो बदल. आनी हें जाल्यार कांय ना. पूण मागीर तें बरें दिसना. यू कॅनॉट डिस्टर्ब. ते आपल्या पोटाक लागून आज ट्युरिजम बेल्ट, आय एम इन ट्युरिजम बेल्ट. ट्युरिजमाचो पोटाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. कांय जालें ना. आज येळेर वच आनी पळय, येळेर सगळीं सुणेय जाल्लीं आसात. ट्युरिस्ट आर गेटिंग स्केर्ड. आनी अटॅकूय जाल्ला, घास मारून कुडके काडलेले आसात. अरे तांचेर लक्ष घाल. ट्युरिजम खंयच्यान वाडलां. आज कितलें इलिगल ट्युरिजम चलता, तांचेर मार मरे धाकटी बॉडी. सांगतलो म्हणल्यार जायतें आसा. हांव एक धाकटुलो गेस्ट हावस ओनर. बिजनस ना. यू टॉक ऑन दीस. जें पोट भरपाचें आसा ताजेर उलय. हे गुडी दिल्यो, हे आनी कितें केलें, दोळ्यान टच मारलो, 2 ऑपरेशन केलें. दॅट इज नॉट अ पर्सनल डेव्हलपमेंट. यू हॅव टू थिंक अबाउट द जनरल. तुगेलो आमदार सांगता की आपूण जितलो असेंब्लीक व्होकल तितलो आनी कोणूच ना म्हणटा. सी सारकें सुशांत बाब, वोकल इतलेंच जायना. यू हॅव टू वॉक द टॉक. जें हांव तुका आतांच सांगलां, पोटाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आज आमचे गोंयकार, आमचे बाणावलेचे गेले मरे गोंय सोडून. आज जॉब आसा, जॉबांचेर उलय, जॉब दी मरे. तें कितले जाणांक लिस्ट दी मरे आमकां. I keep on telling him, but they doesn't. No, but he is in the opposition. तो म्हणटा आमकां जिखोवन दियात, आमी दिता म्हणटा जॉब. सी गोंयांत केन्नाच मेजॉरिटी एक पार्टीची येवची ना. तुमी जाणात, तो जाणा. जिखोवन दियात म्हळ्यार ही इज टेलिंग समथींग वीच इज नॉट हॅपनिंग. तो आतां रेंद्राक सांगता, यू बी अ टेलर. इट इज लायक दॅट. अरे हें घडोना. सगळे अरे आम आदमी 40 सिटां, आतां केजरीवाल उलयता त्या भाशेन उलयता. अरे 40 सिटां बसून 40 तूं कितें गोंयचें निसंटण करूंक आयला. यू लेट्स युनायट, वील क्रिएट अ फोर्स एंड देन वील फॉर्म द गव्हर्नमेंट. तुगे 40 सिटां येतली आनी तूं तेन्ना कोत्तलो. सो तुगेले हे आसा की आतां सगळी गोंयच्या लोकांची एक भावना आहा की सगळ्यांनी आमगेले ओपोजीट आहा ताणें एकठांय येवपाचें आनी बीजेपीक सामकें जे जशें सावथ गोंयाक आमी MP इलेक्शनाक जशी फायट दिल्ली तशें करून फायट दिवपाचें आनी तांकां डिफीट करपाचें. सारकें. सो बेजिकली आतां हे म्हणटा तूं म्हणटा हे आम आदमी पार्टीची जर सद्याची जर ही धोरणां आहा ती जर पळय जाल्यार हे हाजे ओपोजीट म्हणटा तूं. आम आदमी, आय थिंक आय वॉन्ट टू गिव अ क्लियर मेसेज टू गोवन्स. म्हाका दिसता, माय एक्सपिरियन्स टेल्स that this Aam Aadmi Party is not for Goan people. Their agenda is different. They are arrogant. वो आमचा केजरीवाल म्हणटा तो एरोगंट. ही इज स्कॅर्ड ऑफ हिज ओन शॅडो. ताजो शॅडो तरी ताज्यान व्हडलो जाल्यार तो ताज्या शॅडोवाक भिता. हो केजरीवाल, ही डजंट अलाव एनीबडी टू ग्रो बिगर दॅन हिम. ओके. आनी एक तुगे काल तुजे बरोबर हे जाला रिजायन जाता तुका आनी एक तुमगेलो पयलीं साकून सारको हांबो आमचो सुरालेचो सांतोलिनान एक हें केला. तो एरोगन्स म्हणटा फकत केजरीवालाकूय न्ही म्हणटा, ह्या सकल्ल्या लेवलाचेर म्हणटा तो म्हणटा तुगे आमदाराकूय बी
तो तसलोच एरोगन्स आहा म्हणटा. तो म्हणटा एक मनीस घेवन तो आमदार म्हणटा आपूण वन मॅन आर्मी म्हणटा. तो वन मॅन आर्मी कॅनॉट विन द बॅटल. बाकी लोकांक घेवन गेले जाल्यारूच तूं बॅटल जिखपाक जाय. सो तुगेले आमदार आहा तो, कारण तूं त्या आमदाराक सामको एक तेंपार सामको घट सपोर्टर. ताका लागून जाता तुका आमदाराचें हें ना लोकांक घेवन वचपी न्ही बरोबर. कितें आमकां आमदाराची स्टायल तशीच अशी दिसता आमकां. वॉट सांतोलीन हॅव सेड इज 100% रायट. ओके. एरोगन्सी आसा आनी ती ताका आमी एक पावट सांगल्या बी पोलायट डावन टू अर्थ आनी दॅट अप्रोच शूड बी. इफ यू आर बॉर्न विथ दॅट यू हॅव टू चेंज. मिशो बी वाडयल्या बद्दल मेशो बी वाडयल्यात हय ते दॅट इज इज पर्सनल. बट ती एरोगन्सी म्हाका दिसता आमचे आम आदमीचे जायते लिडर आसात, बरे लिडर आसात. भितरल्यान म्हाका दिसता ते देखून जाणात हू इज एरोगंट आनी ताका लागून वी आर लुजींग दीस बॅटल. ताजे पयलीं मुखाल्ले तुका क्वेश्चन विचारचे पयलीं म्हाका आनी एक हें करपाक जाय. तूं म्हणटा तशें तुमचे बरोबर पयलीं ऑस्कर आशिल्लो, मागीर एल्वीस आशिल्लो, आनीक बाकीचे आशिल्ले. हे कित्याक लागून सोडून गेले? बिकॉज ऑफ दीस एरोगंट. The leader itself is arrogant. He is not ready to listen to the ground workers. Okay. So it is not Aam Aadmi Party. No. But now also Aam Aadmi Party, but horizontal on ground leader that is not Aam Aadmi Party, only Khas Aadmi Party. Oh, it is somewhere inclined to BJP. It is somewhere inclined to BJP. ते आमच्यान सांगूंक जाता. Because तो movement वयल्यान कळोन येता. This movement was established only to kill Congress and to give an opportunity for BJP. So this तक काय आज आमी काँग्रेस आमगे स्पेसी आहा ताका काडया, ती स्पेस आमी घेवया आनी मुखार येवया. हो बी कितें आहा? सी आतां कितें आहा, नो मॅटर आमचे डिफरन्सीस आसत विथ अदर पार्टीज तेशें, बट वी हॅव टू युनायट आनी वी नीड अ सेक्युलर पार्टी. तूं म्हणटा सद्याक तो स्पेस पळोवपा वाट्याचो पयलीं डायरेक्ट जे आमगे सामको मेन कोण जो ओपोनंट आहा ताका पयलीं हें करूया मागीर स्पेस सोदया अशें म्हणटा. येस, इफ सारकें आसा सुशांत बाब. आतां आमगे BJP इज अ टार्गेट फॉर द कमिंग इलेक्शन. आमकां आनी अनदर 5 years ना कांय तेमच्या हातीन दिलो न्ही. वी वॉन्ट टू गिव समबडी हू इज सेक्युलर. आनी हें जाता जाल्यार वी हॅव टू युनायट. आनी जी केजरीवालाची पद्दत आसा ही हॅव टू चेंज. आनी म्हाका दिसना ही वील चेंज. ही तेज्या रोगतांत आसा अशें दिसता. एंड दीस पार्टी वील नॉट सर्वायव इन गोवा. सो पॉल, तुवें तुगेलो हें दिलो, आमचो राजीनामा दिलो, यू रिजायन फ्रॉम द पार्टी. आनी एक बोवाळ जालो की दीस इज अ सेटबॅक फॉर आमच्या आम आदमी पार्टी इन बेनावली. असो सगळो सोशल मिडियाचेर सामकें टापाटापा करून तेंगेले ते आमचे आमी ताका कार्ड्स म्हणटात, ती कार्ड्स हे जावपाक लागले, सर्क्युलेट जावपाक लागले. तेन्ना तुमगेलो वर्किंग प्रेसिडेंट आहा पळय जॅसन गोम्स टू द सावथ, हय, ताका हांवें हें केलें, कॉन्टेक्ट केलो आनी ताका आरे कितें जालां विचारलें. तो ना म्हणपाक लागलो दॅट तूं तुगे थंय बायल सद्याक पंच आहा रिंकू ताचे पयलीं डेप्युटी सरपंच आशिल्लें. तुका आम आदमी पार्टीची बाणावले भितर आतां ZP टिकेट जाय आशिल्ली, तूं एप्रोच जालो, तुका सांगलें आमी तुका टिकेट दिनात, ताका लागून तूं बेजार जाला आनी ताका लागून तूं हें कसलीं नाटकां करता अशें तागेलें हें आशिल्लें. सो कितें हें तूं एप्रोच जालो तांकां ZPक लागून? सी ZPक लागून हांव एप्रोच जालो ना, बट म्हगे सपोर्टर जे व्हॉलंटियर आहाय ते मी खुद सांगलां. गेल्या त्या वर्सा जालें तें जालें. इट बिकॉज बायपोलाक इट वॉज अ हें म्हूण OBC सीट, लेट हिम कॉन्टेस्ट. बट आमगे कॅन्डिडेट आहा पॉल आहा, ताका नेक्स्ट दिया ताका. तेजेर दे वर सायलंट, ते ओगे रावले ते. बट माय इंट्रस्ट वॉज नॉट फॉर ZP एक्चुअली. पूण लोक सांगता पोला दियाय म्हूण. It is people's decision. It is not my decision. Because they know I work like anything. And जी कामां जाल नाही ती हांव कोता खुद. कोण जाल ना, कोण केलें ना ती? आमदारान केलें ना ती? आमदाराको जाल नाही जी कामां. कसली ती? घरांक आमी जायत केसी जाय, मुंडकारा केस आहाय, जायत कोणागे रेग्युलरायज आहाय, जायत आनी केस आहाय, पर्सनल घरां कॉन्फ्लिक्ट आहाय. He doesn't have time for that. ती हांवें पर्सनल वचोन फायल घेवन वचोन कलेक्टरान जावं हिंग जावं लोक जाणा. दीस इज वॉट आय एम स्पिकींग, यू रिकॉर्ड इट
आनी लोक सांगतलो हांवें काय केलें म्हणून आनी आय स्टील डू इट. ना हेत आमगे जो प्रोग्राम आहा तो आमगे टीव्हीचेर येतलोच प्लस युट्यूबाचेर वचून सगळो व्हायरल जावन तो हिंगा न्ही तो आमगे UK आनी आमचो गल्फाक वचून सगळो पावतलो. सो तुगे ते पळय तूं जें कितें सांगता तें सगळ्या कडेन पावतलेंच. मेन तो म्हणटा जर्सनाचो एक हे आहा तुका सांगिल्लें की तुवें हें करतकीर तूं मातसो दुखावलो तुका सांगिल्लें वी वील अरेंज यू अ टॉक विथ अतिशी शी इज आमचे जे सद्याक गोंयचे हे आहा ताका इन्चार्ज आहा ताजे कडेन तुका हें करें म्हण तो म्हणटा तूं तीनदा आपणें अरेंज केलें तूं येवना म्हणटा. येवना म्हणटा सारकें आहा तेगेलें. ही हॅव कॉल्ड मी. ओके हांव कित्या येना सी आतिशी फाटल्यान सांगिल्ली आनी आतिशीन असलो सिमिलर स्टेटमेंट मारलो वी वील गो अलोन काँग्रेस नाक म्हणून. हय सी वेन युअर मायंड इज सेट टू डू दीस then there is no point in having talks with you. You are already preset. And म्हाका न्ही कितें आपयत तूं I don't want to come with such people. कळना तुका. सो ताका लागून म्हाका इंटेंशन नासलें टू कम एंड मीट यू ऑल बिकॉज तूं म्हाका आनी कितें सांगतालो इट इज अ वेस्ट ऑफ टायम. इट्स बेटर माय फोकस इज ऑन गोवा. आय एम नॉट देर विथ यू. इट इज डायरेक्ट आपयल्लो हें केल्लो रावंड द बुश गुंडायलो. आय डोंट वॉन्ट दॅट. तुमगे एजेंडा तुम थिंगसून घेवन येताय ही सुटकेश हा फायल टू कॉन्टेस्ट ऑन ऑल सीट्स जाल्यार हाव कॅन इट बी डन. इट इज डन. ओके आय डोंट वॉन्ट टू मीट यू. तुगे तुगे म्हणल्यार आम आदमी पार्टीचे लिडर्स म्हणटात की ना फकत ह्या गोंयांक बरें जर आमी सरकार दिवपाक शकता बरें एडमिशन दिवपाक फकत आमची पार्टी कारण आमी लोकां बरोबर आहा म्हणटा. तो तूं म्हणटा ते म्हणटात आनी जे ग्रावंड रियलिटी आहा तातूंत कांयच हें ना म्हणटा तूं सिमिलरिटी ना जे उलयतात ते जायना आनी कॉन्टेस्ट कोताय हूंय जे जाग्यांनी काँग्रेस आसा. सो आय एम नॉट वेरी इन्क्लायन्ड टू काँग्रेस बट आय एम टॉकिंग द फॅक्ट जे विलेजीन जे कॉन्स्टिट्युएंसी काँग्रेस आहा थिंगाच गडबड करप. एडमीट केलो हिंग एडमीट प्रियोल आसाय मरे जे जाग्यान प्रेजन्स ना काँग्रेसाचें त्या जाग्यान आसाय मरे थिंग मुवमेंट करया मरे. That means your intention is to destroy and divide the votes. Okay. Yeah, this is very bad. So, Paul, आमगेले भासाभास आमी काबार करता आसतना तुका एक विचारपाक जाय की हांव एक मानता की सगळे गोंयकाराक दिसता गोंय बरें उरचें म्हण. होय सगळे दिसता आनी तांकां दिसता की सद्याक जें कितें चल्लां तें सारकें ना हेंय तांकां दिसता सारकें. आनी ते म्हणजे आज जर सारकें जर एकान एक जर मनशा कडेन काडलें जाल्यार ते म्हणटले ना आतां चेंज जाय अशें तरेन एक सिच्युएशन मागीर चेंज जातली काय ना म्हणटा मागीर इलेक्शन येता जातलें. सो जर हो चेंज करपाक जाय खरेंच ही लोकांची भावना आहा ती सारकी आमगेल्या हातूंत काडपाक जाय इन एक्शन हाडपाक जाय. जाल्यार तुका दिसता कितें जावपाक जाय गोंयांत आनी कितें जालें जाल्यार ही सद्याची सिच्युएशन आहा तें चेंज जावपाक शकता. येस म्हाका दिसता लिविंग ऑल द डिफरन्सीस one thing for Goa, for the people of Goa, जे perception आहा गोंयकारांचें that we need to come in power. गोंयकार have to come in power and not BJP. आनी गोंयकार तरी पावरां येतलो गोंयकारागे आवाज तरी गोंयकारागे ग्रीवियन्स तरी सॉर्ट आउट जातली. we all opposition have to unite. we have to unite. this is the last chance. Okay. ना जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू पॅक आवर बॅग्स घराक ताले मारपाचे आमची सुटकेस घेवपाची आनी UK अमेरिकाक वी हॅव टू लिव आवर ओन नेटीव प्लेस. इट इज व्हेरी सॅड. सो हाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक पोलान एक हें जालां की सद्याक गोंयचें राजकारण कोण करता कितें करता हें म्हण तूं बरें आहा तें कित्याक कोण जिखून येता तें मेन म्हणटा गोंयच्यान गोंयकार उण जावपाक लागला. सो मेन आमचें पयलीं आसपाक जाय तें म्हणजे हो गोंयकार आमच्या गोंयांत उरपाक जाय कारण भायले लोक येतात भायले लोकांनी येवचें न्ही अशेंय न्ही भायले लोक जाय आमकां पूण भायले लोक चड आनी आमी कोणी जाले जाल्यार मागीर तें गोंय उरचें ना. सारकें. सो एक आमी सदांच ह्या आमी प्रोग्रामांतल्यान एक मॅसेज दितात की आमी आमचें गोंय सांबाळया आनी हें गोंय सांबाळपा खातीर जर सगळ्यांनी एकठांय येवपाक ते येवपाक जाय हें सगळ्यांनी आतां चिंतपाची गरज आसा. कारण मेन म्हणटा गोंय आनी गोंयकार हो मेन मोटो धरून आतां फुडलें आमगेलें कितें करपाचें आहा तें करपाक जाय. इतलेंच म्हणटात आनी ही आमी भासाभास वयतात
हॉल देव बरें करूं थँक्यू आनी आमगे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही